सुरवातेचे गायन आम्ही गाऊया. देवाच्या दोंगरात सोडूया. A754 A7 page 4. Sorvismoraco purvu Sudora boroc orto Sorvismorace mundir Soglia borocuc vorte Devacia dongrat soruya Tacia mundiran sobuya Devacia dongrat soruya Tacia mundiran sobuya बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमची सवय आसूं. बाबा देवाचे उतराक आमच्या जिवितांत बरी पीक दिवंक आमचें काळीज मन आयतें दवरूंक आयतें करूंक आमकां आदार दी म्हूण इमिसाचे भेटेंत मागुया. नी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातखां ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia gagutko Somia gagutko Somia gagutko Somia gagutko Krista gagutko Krista gagutko Krista gagutko Krista gagutko Somia gagutko Somia gagutko Somia gagutko Somia gagutko. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. मागुया की रीत भशेन आयच्या दिसाक आपलो जोर दीस मनयतात, काजाराचें वरस मनयतात, तांकां मागणें दवरून देवाचो उपोट आशिर्वाद तांचेर मागून घेवया. मरून गेलोलीं आसात आमची भावां भयणां, तांचो उगडास करून सासणेक विसो आपली काकलो देवान फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. कोरोना व्हायरस ही पिडेक लागून जायतीं भावां भयणां पिडेंत आसात, दुयेंत आसात. ही पिडा वाडत आसा, पसरत आसा. देवान आमकां राखूंक, सांबाळूंक, सुरक्षीत सांबाळूंक जाता ते भाशेन बेगीनच हें वखद मेळूंक, वॅक्सीन मेळूंक, ताचो उपाय, ताचो फायदो सगळ्यांक जावंक मागुया. ह्या दुसरी तरेतरेची पिडेक लागून कश्टावतात, तांचोय उगडास करुया. काळजा मनाची, कुडी आत्म्याची भलायकी सगळ्यांक फावो जावंक मागतना जायत्यांनी आपणा पासत तरेतरेच्या गरजां खातीर मागूंक लायलां. जायत्या जाणांक आमी मागतले म्हूण मागण्याचें आस्वासन दिलां. हें सगळें हे पवित्र मिसाचे पेटेंतल्यान देवा बापाक उबारून देवाचो आदार मागून घेवया. कोणवेळ्या बाबा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल.
तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां उदीक उदीक भोर भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या आत्म्या सदांच पाडू तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, म्हाका ओ विस्वाशी जाल्ल्या पुता दुवानो परतून येयात, कित्याक हांव तुमचो एकलोच धोनी. दर एका शारांतल्या एकल्याक आनी दर एके कुळयेंतल्या दोगांक काडटलो आनी तुमकां सियोनांत हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो. जाणवायेन आनी समजीकायेन ते तुमकां चोरयतले आनी तुमी वाडोन वाडोन देस भरतूच अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच नव्यान म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या कराराची आर्कपेट खंय आसा ती तुमच्या मनांत येवची ना. तुमी तिचो उगडास करची नात आनी तिची तुमी आनीक सोड करची नात आनी ती आनीक बांदूंक चिंतची नात. तो काळ पावतोच जेरुसल्याक सर्वेस्पराचें सिंहासन म्हणटली आनी सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान थंय एकठांय जातलीं आनी आपलीं काळजां धारूण करची नात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बलिश्ट काळजाच्या चपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम वरदानां भोगूंक जोम्यान जोम्यांनी लोटोन येतलीं. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंदभरीत जातले. तांचें रुदन सोंपून तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. सर्वेस्पोराक जोयसोर, सर्वेस्पोराक जोयसोर. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात, ती खरेंच सुभागी.
Sorvesporat zuizui, sorvesporat zuizui. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, वोंपतल्याची वोपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर वोंपलोल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजांत वोंपलोलें तें काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकता आनी रोखडेंच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाडानात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. त्या उतराक लागून खास्त वो धुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. कांट्यांनी वोपलोलें बी उतर आयकता तो मनीस. पूण ह्या संवसाराच्यो धास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस. हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावंभयणीनो, आयची दोनी वाचपां देवाच्या उतराची खबर. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कितली पीक दिवंक जाता हाचे विशीं हें देवाचें उतर आयच्या दिसाक आमकां हो संदेश दिता. भावंभयणीनो, ह्याच मातेवाच्या 13व्या वेसोरान आमकां मेळटा जेजू वोंप्यांची वोपार घालून ही वोपार ह्या आपल्या शिसांक आनी एकठांय जाल्ल्या लोकांक तो सांगता. जाल्यार आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत ही वोपारीची समजणी जेजू आपल्या शिसांक दिता. कित्याक जर ही वोपार जेजून तांकां सांगली, ते वोपारीची समजणी ताच्या शिसांक मेळना जाल्यार देखूनच ही समजणी घेवंक शीस जेजू लागीं मागतात. आमकां ही वोपारीची समजणी दी हें मागणें ते जेजू थंय करता. आनी जेजू हे वोपारीची समजणी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान बेस बरे भाशेन दिता. हे वोपारीचो आठाप भावांभयणीन केलो जाल्यार आमी देवाच्या उतराची बी तरेतरेच्या जाग्यांचेर पडटा, पूण आखरेक खंयचें बी फळ दिता, खंयचें बी फळवून जाता तें आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. जो कोण उतर आयकता आनी समजता तो की आपल्या जिवितांत फळ दिता. भावांभयणीनो, दुबावा वरें देवाचें उतर जायते फावटी तरेतरेच्या उपाया वरवीं संद्या वरवीं आमकां फाव जाता. आमचेर तें पडटा, आमकां तें आयकूंक मेळटा. पूण हें उतर आमी कशे भाशेन पाळटा, हें उतर आमी कशे भाशेन आयकता, हें उतर कशे भाशेन आमी आयकून आनी पाळून आमच्या जिवितांत तें फळ दिवंक पावता प्रयत्न करता हाचेर नियाळ करची गरज. कित्याक हें देवाचें उतर आमकां पावशें करूंक देव जावं पोरशीं जावं वेगवेगळ्या आपल्या मुण्याऱ्या वरवीं देव फावो करता. कित्याक हाच्या पयल्या वाचपांत जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव जेरेमियासा वरवीं हे पोरचेक आपणा सरचें येवंक आपयता. आपणाक अविस्वाशी जाल्ल्यांक आपले सरचें येवन परतून आपलो मोग अनुभवात, परतून आपले सरचें येवन आपलो मोग तुमी अनुभवून जियेयात हो संदेश सर्वेस्पर देव जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं आपले पोरचेक दिता. आनी हें करूंक तोच हे पोरचेक एक आस्वासन दिवन म्हणटा, म्हज्या काळजा सारकें हांव तुमकां गवळी दितलो, जाणवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां चोरयतले. भावांभयणीनो, सर्वेस्पर देव हें आस्वासन दिता की हांव तुमकां गवळी दितलो आनी ते तुमकां म्हज्या उतराची देवाच्या उतराचो चोरो दितले. जाणवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां ताची समजणी दितले. कित्याक देवाचें उतर आमच्या जिवितांत गरजेचें. देखून ह्या आपूण दितल्या गवळी जे तुमकां देवाच्या उतराचो चोरो दितले ते तुमी बरे भाशेन हो चोरो घेवन
बरे भाशेन ह्या उतराची समजण घेवंक आयकूंक समजण घेवन जिवितांत पाळूंक हे आपूण दितलो ते गोवळी गरजेचे देखून तांचें उतर म्हजें उतर तांचे वरवीं तुमकां कळीत जाता तें तुमी आयकून घेयात आनी आयकतात समजता जिवितांत पाळटा तोच की आपल्या जिवितांत सुभां फळां सुभां पीक दिवंक पावता आयचो जाबाब उगडास करून म्हणटा जसो गोवडी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता दुबावा विरेंत सर्वेस्पर देव आज पासून आमकां राखल्यांत आनी सर्वेस्परा देवान आज पासून राखल्यांत आनी सांबाळल्या आमच्यो सगल्यो गरजो गरजेचें तें देवान आमकां फावो केलां जावं पोरशीं जावं आपल्या गोवळ्या वरवीं जावं आपल्या मुणयाऱ्या वरवीं जावं कोणा वरवीं तरी पूण देवान आजून पासून आमकां राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत बरें तें देवान आमकां सगळें फावो केलां देखून देवाचे उपकार आठोवपाची गरज देवाक दिन वाचपाची गरज आनी हेच देवाचे उपकार आठयता आसतना सदांच आमचें काळीज मन देवाच्या उतराक आयतें करूंक आनी हें पीक देवाच्या उतराची पीक आमच्या काळजांतल्यान ती उत्पन्न करूंक फोडवंत करूंक फळां दिवंक आमकां आदार कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया भेटून आमी गायन गावया तुकाच बापा C30:8 पान 40:4 C38 पेज 44 तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका हे गाणे तुकाच वता सोर मोचे तुझे से गोरगाशेले मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आता कशे तुझो वैभव परगट करू शिकवो सगळ्यांक दिवूं तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका हे गाणे तुकाच वता सोर मोचे तुझे से गोरगाशेले म्हज्या बाबा म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपत्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायलोलें त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायेक पावयली तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भोगतीन वोगतावतो दोयेन मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाचे देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जोड एकल्याची केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्ताची सोडवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळज जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय व्हरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वत्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवती आनी एकत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सचूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परीचे वंजातोस आणि काल्स घेतली तुका नव्याने देन वसलं ती आपली आश सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेज घेयात आणि आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Powartaco gut porgotuję. Jezu melo, Jezuci wązala, Jezu nowian jedolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबाक फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजळीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची भोव करून आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय संगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन मृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगीता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जसो गुंवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. खऱ्यांनीच देवान आज पासून आमकां राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत सुरक्षीत दवरल्यांत. मागोनासतना जायतें देवान आमकां फावो केला. देवाच्या उतरा वरवीं बरो चोरव आमकां दिवन देवाचें उतर आमच्या काळ जमानांत रिगून ताका आमी फळां दिशी केल्या. ह्या आनी असल्या सभार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजूची कहल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बराबर म्हणुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज ओर्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमेची शांती
सदाकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. शिळेच्या जेवणाक आपयली सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हजे आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाकाच तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोट सोडून केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. शेड्यांक हांव दार. डी 40 आनी 6 570 आनी 4. डी 46 पेज 74. स्वताव सांगता शेड्यांक हांव दार. ओचे वरवीं भितर सोल्या कोणूय तो जावं जातलो साल्वा. चोरो ताका सुवाव उदार. देवता विस्वासो दासूचे आमा शेड्या गोड्या जेजू. एकाच नांदो वचोबू देवता विस्वासो दासूचे आमा शेड्या गोड्या जेजू. एकाच नांदो वचोबू. कोरोना व्हायरस इपिडे समयार देवाची काकलुतीक उलो. सोरपत्वेदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणी आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुजे उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करता त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्ताचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखोद घडोवन हाडूंक अभ्यास करता त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तुजी पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसा बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा,
तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. तूं आदले पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया. देवाक आर्गां दिवया. E4 570 आणि 8 E4 पेज 78. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. महिमा तुका, वैभव तुका, एकाच कोऱ्या देवा. ओबुरी बेडार गादिता तुझी मोगाळ बोरचा.